गुड इवनिंग. हॅलो गुड इवनिंग. वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बरी आसा. ठणठणीत एकदम मस्त अशी. कोण ठणठणीत? आम्ही ठणठणीत का ती ठणठणीत? तू ना तर आम्ही ठणठणीत ऑब्वियस. सो आफ्टर अ लॉंग टाइम म्हणटस ऑलमोस्ट एक महिना जालो दिसता न्ही. ऑलमोस्ट एक म्हयन्यान अशें न्ही ना चड न्ही. लास्ट 26-27 तर असो कितें व्हिडिओ घातलेलो हांवें. आनी आयज आसा 25 तारीख. ऑलमोस्ट एक म्हयन्यान असो आमचो फेस जो आसा पळय न्हू तो दाखयता. एक म्हयनो जालो व्हिडिओज जे आसा पळय ते घालूच नाशिल्ले. सो एक म्हयनो जालो. हय सारको. सो पयलीं म्हटल्यार न्ही तुमकां सगळ्यांक थँक्यू की तुमी इतले सगळ्यांनी एक म्हयनो हांवें व्हिडिओ घालूना न्ही. सो इतले कन्सर्न जावन मॅसेजीस केल्यो. म्हाका इन्स्टाचेर मॅसेजीस येयल्ली, वॉट्सॅपार येताली. सो इतले तुमी कन्सर्न जावन मॅसेजीस केल्यो म्हाका. आनी इन्स्टाचेर भरपूर मॅसेजीस. थोड्यो मॅसेजीस तर अश्यो आसा जांकां हांवें आजून रिप्लाय सुद्दां करुना. म्हणजे जे आतां रिसंट मॅसेजीस ज्यो केल्या पळय इन्स्टाचेर तांकां खूब जाणांक हांवें मॅसेजीस ज्यो आसा पळय थंय रिप्लाय केलो. वॉट्सॅपार मॅसेजीस, थोड्या जाणांनी फोन बीन केले. आनी कमेंट्स तर इतले भरपूर आसा. आजून हांवें एक कमेंट्सांक हात लावना कित्याक की ट्राय केल्ले हांवें फाटले थोडे दीस न्ही हांवें थोडेशे कमेंट्स आसा पळय तांकां रिप्लाय केलो. बट कमेंट्स भरपूर आसा जांकां हांवें आतां ऑलमोस्ट हो म्हयनो सोड तेच्या पयलींचो म्हयनो सुद्दां म्हळ्यार 2 म्हयन्याचे कमेंट्स जे आसा पळय ते पेंडींग आसा. सो हातूच लावना. थोड्यांक ट्राय केल्ले कमेंट्स रिप्लाय करपाक. मागीर खूब कमेंट्स आसा म्हळ्यार दिसा टायम मेळूना. कमेंट्सां रिप्लायच करुना. सो तेज्या खातीर तुमी इतले कन्सर्न इतले मॅसेजीस केले, इतले वरीड आशिल्ले तेज्या खातीर थँक्यू. खूब जाणांक रिप्लाय केलो. खूब जाणांक रिप्लाय जो आसा पळय तो करपाकच मेळूना. सो जांकां कोणाक रिप्लाय केलो तांकां सगळ्यांक खबर आसा की हांवें कित्याक व्हिडिओज जे आसा पळय ते करुना. ते तूं कितें न्यूज रिपोर्टींग करता कित्याक व्हिडिओज जे आसा पळय ते करुना ते. आनी जांकां कोणाक रिप्लाय करपाक मेळूना पळय न्हू म्हटल्यार कमेंट्स येणो तांकां खबर ना हांवें कित्याक व्हिडिओज करुना ते. खबर ना आनी खबर नाशिल्लें की कित्याक व्हिडिओ जे आसा पळय न्हू ते कंटिन्यू करुना. म्हयन्याभराचो ब्रेक आतां म्हटल्यार कित्याक घेतलो. फाटल्या दिसांनी मदीं ब्रेक जो आसा पळय तो आशिल्लोच. मागीर विकांतल्यान एक 2-3 अशे दीस जे आसा पळय ते व्हिडिओज मिस जातालेच. बट आतां हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो पळोवन तुमकां कळत आसतलें. थंबनेल टायटल सगळें पळोवन कळत आसतलें. आनी खूब जाणांनी न्ही गॅस बी केल्ले. खूब जाणां म्हाका इन्स्टाचेर मॅसेजीस करतालेच, कमेंट्स बी करताली. खूब जाणांचे कमेंट्स बीन आसा की तूं ह्या रिजनाक लागून व्हिडिओज करना काय म्हणून. सो तांकां बीन आतां तेंचे क्वेशनाचे आन्सर जे आसा पळय ते मेळ्ळे आसतले की हय हांव त्याच रिजनाक लागून व्हिडिओज जे आसा पळय ते करनाशिल्ले म्हणून. ते रिजन म्हणटा ते ना आमचे खातीर सामकी गुड न्यूज. लायफांत असली आनी न्यूज मेळना कायंड ऑफ हाय लेवल ऑन टॉप तशी न्यूज आमचे खातीर. एक्चुली न्ही तुमकां थंबनेल टायटल जे आसा पळय ते सगळें पळोवन कळत आसतलें. बट आमच्या तोंडांतल्यान एकदां स्पेसिफीक मेन्शन करून सांगता की प्रेग्नेंट आसा की आमी प्रेग्नेंट आसा. वी आर प्रेग्नेंट कायंड ऑफ म्हणल्यार एक्चुली ट्रेंड तसो न्ही तो. एक्चुली प्रेग्नेंट हांव आसा बट ट्रेंड असो न्ही की वी आर प्रेग्नेंट म्हणून. सो तेकाच लागून ह्या दिसांनी म्हळ्यार म्हयनाभर जालो व्हिडिओज जे आसा पळय न्हू ते तुमचे मेरेन पावूं नाशिल्ले. आतां तुमी म्हणटली म्हटल्यार अशें की एक म्हयनो जालो आनी तूं आतांच प्रेग्नेंट आसा आनी आतांच रोखडें रिवील करता काय म्हणून. तर ना 5 म्हयने जाले आनी प्रेग्नेंट आसतना सुद्दां न्ही हांवें व्हिडिओज केल्या. जस्ट एक हो म्हयनो जो आसा पळय न्हू तो हांवें ब्रेक घेतलेलो. म्हळ्यार व्हिडिओज जे आसा पळय ते घालूं नाशिल्ले. तेज्या पयलीं जे तुमी व्हिडिओज पळयले पळय न्हू म्हाजें डेली ब्लॉगींग केलां खंय गेलां तें केलें कितें ते सगळे व्हिडिओ तेन्ना हांव प्रेग्नेंट आशिल्लें. बट इतलेंच की हांवें तुमकां रिवील करूं नाशिल्लें. आतां तुमी म्हणटली 5 म्हयने जाले आनी तुवें आजून आमकां सांगूं नाशिल्लें काय म्हणून. कित्याक तर एक्चुली न्ही आयज जसो हांव हो तुमकां सांगता पळय न्हू एक्चुली म्हाजो प्लॅन असो बी नाशिल्लोच की अशें आमी बसतलीं घरा कडेन आनी रिवील करतलीं तुमकां की हय हांव प्रेग्नेंट आसा अशें म्हणून. बट एक्चुली म्हाजो प्लॅन वेगळो आशिल्लो की वेगळ्या भशेन रिवील करपाचो. थोडेशें प्लॅनिंग आशिल्लें, थोडेशें आनी खुबशे अशे गोश्टी आशिल्ल्यो ज्यो करपाच्यो आशिल्ल्यो आनी तशें तेजे थ्रू म्हाका न्ही तुमकां हो न्यूज जो आसा पळय तो दिवपाचो आशिल्लो. बट खुबशे रिजन्स
ताका लागून पॉसिबल जालें ना. ट्राय केला हो जो 1 म्हयनो ब्रेक घेतला पळय न्हू तेन्ना सुद्दां 1 म्हयन्या भितर हांवें खूबदां ट्राय केलें की अशें करून व्हिडिओ करून तुमकां सांगपाचें अशें म्हणून, बट पॉसिबल जें आसा पळय तें जालेंच ना. मेन म्हटल्यार रिजन पावसाचें. पावस तर तुमकां खबर आसा कसो पडटा तो, तुजी वॉचीचें हें मारता फ्लॅश मारता. पावस तर तुमकां खबर आसा कसो पडटा तो. असो पावस पडटा की खंय वचपाक करपाक कांयच मेळना. सो मेन रिजन तें अशें करून घरा कडेन बसून तुमकां सांगपाचें. सो ताका लागून बी हो 1 म्हयनो डिले जालो. आनी तेजे पयलींचे 4 म्हयने जे डिले जाल्या पळय न्हू ते आमी मुद्दम जावन डिले केल्ले ना. एक्चुली लोक अशे 3 म्हयन्याचेर बी सांगता की हय 3 मंथ्स कंप्लीट जाले आतां रिवील करूया अशें. बट आमचो प्लॅनिंग जो आशिल्लो पळय न्हू 1 म्हयनो एक्स्ट्रा आशिल्लो. आमी दोगांय हरशीं म्हणून एडवान्स चलता मातशी. सो ताका लागून आमी जेन्ना आमकां कळलें पळय न्हू तेन्ना आमी अशें ठरयल्लें की 4 म्हयने जावं न्ही 4 म्हयन्याचेर मागीर तर 4 म्हयने कंप्लीट किंवा 4 म्हयन्याचेर मागीर अशें सांगलें 4th मंथ एंड जाता जाता अशें म्हणून. बट तेन्ना प्लॅनिंग करता करता मागीर 5व्या म्हयन्याचेर पावली. 1 म्हयनो असोच गेलो प्लॅनिंगच करपाक की व्हिडिओ कसो करूया कसो करूया. म्हाका जाय तसो तर करपाक पॉसिबल जायत ना. सो आनी कसो करूया अशे रितीन हो म्हणल्यार व्हिडिओ जो आसा पळय तो डिले जावन लास्ट आतां 3 दीस जाले इतले एक्स्ट्रा एफर्ट्स घेतल्या व्हिडिओ शूट करया 3 दीस न्ही. आयज बुधवार न्ही आयज संडेक लागलेलें हांव. संडेक या म्हणून संडेक असलो पावस पडटालो सारको भायर. मागीर तो भायर पावस भितर शूट करप म्हणून आवाज बी सारको येना. आमच्या हांगासर लागींच सायडीन पत्रे असले कारणान मोठो आवाज येता. सो तेन्ना पॉसिबल जालें ना. मंडेक कितें जालें मंडे कितें तरी हो नाशिल्लो कितें तरी. आनी काल ट्यूसडे काल आमकां सकाळीं लायट गेल्ली. सकाळीं म्हळ्यार 12ंक सुमार अशी दनपारां लायट गेल्ली ती सांजची 6 नंतर येयल्या. सो ताका लागून बी पॉसिबल जालें ना. आनी म्हाज्यान लायट ना जाल्यार बसपाक जायना. आनी तुमकां तर खबर आसा व्हिडिओ शूट करताना पयलीं म्हटल्यार प्रॉपर लायटींग जाय. म्हाका मेन म्हटल्यार फॅन जाय. सो ताका लागून काल पॉसिबल जालें ना. आयज म्हटल्यार एका दनपारां जेवन हांव बसलेलें व्हिडिओ शूट करया. लास्ट फायनली आतां 5 सुमार व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट केल्लो आसा. ओके. सो मेन म्हटल्यार हो जो व्हिडिओ करपाचें कारण म्हटल्यार हेंच की आमकां आमची प्रेग्नन्सी जी आसा पळय न्हू ती रिवील करपाची आशिल्ली ह्या व्हिडिओ थ्रू. सो फायनली करून आतां 5व्या म्हयन्यार प्रेग्नन्सी जी आसा पळय ती रिवील करता. 1 म्हयनो आमी मुद्दाम जावन लेट केलो आनी 1 म्हयनो प्लॅनिंगाकूच गेलो आमचो की कशी प्रेग्नन्सी जी आसा पळय न्हू ती रिवील करपाची अशें म्हणून. सो आयज जो हो व्हिडिओ तुमी पळयता पळय न्ही तो इतलोच की म्हाका म्हाजी प्रेग्नन्सी जी आसा पळय न्हू ती रिवील करपाची आशिल्ली. आनी म्हाजी प्रेग्नन्सी जर्नी एंड ऑल जें कितें आसा पळय न्हू तें तुमच्या वांगडा हांव नेक्स्ट व्हिडिओन म्हळ्यार प्रॉपर म्हाजी आतां जर्नी म्हळ्यार आतां फर्स्ट ट्रायमिस्टर एंड जावन 2nd ट्रायमिस्टर स्टार्ट जाल्लो आसा. सो प्रॉपर म्हाजी जर्नी कशी आशिल्ली 1st मंथ टू आतां हो 5व्या म्हयन्याक म्हटल्यार कशी आशिल्ली म्हाजी जर्नी हें सगळें जें आसा पळय तें तुमच्या वांगडा हांव इन डिटेल नेक्स्ट व्हिडिओन जें आसा पळय न्हू तें शेअर करतलें. सो ह्या व्हिडिओन जस्ट तुमकां म्हाजी प्रेग्नन्सी रिवील इतलेंच करपाचें आसा. आनी सेकेंड थिंग म्हटल्यार आतां तुमी म्हणटली की म्हळ्यार अशें आतां कोणाकय सांगलें की ना आतां आमच्या बसून कोणाक फ्रेंड्सांक कोणाकय सांगलें ना पयलीं मेन मायंडान कसो क्वेश्चन येता तो प्रेग्नन्सी प्लॅन आशिल्ली का अनप्लॅन आशिल्ली तो म्हटल्यार कशें ऑब्वियस क्वेश्चन आसा. आमकां बसून कोणें सांगली जाल्यार हां म्हळ्यार अशें प्लॅन करून प्रेग्नन्सी घाल. एक्चुली लग्नाक आमच्या 4 वर्सां कंप्लीट जाली. 4.5 वर्सां आतां जाल्या तेन्ना 4 वर्सां कंप्लीट जाली. आतां 4 वर्सां भितर अशें म्हणना की ना आमची प्रेग्नन्सी अनप्लॅन आशिल्ली आमच्या खातीर सरप्रायज अशें ना. सरप्रायज बट अनप्लॅन अशी प्रेग्नन्सी नाशिल्ली आमची प्लॅन प्रेग्नन्सी जी आसा ती. बट आतां जे म्हयन्याक आमकां कळ्ळें पळय न्ही प्रेग्नन्सी त्या म्हयन्याक आमच्या खातीर सरप्रायज आशिल्लें एक्चुली खरी खबर. आनी अशें म्हळ्यार आतां ती कशें कितें जें आसा पळय न्हू तें तुमकां हांव म्हाजी जर्नी व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू प्रेग्नन्सीचो तेन्ना सांगता कशें कितें तें म्हळ्यार इन डिटेल सारकें सांगपाक मेळटा न्ही. बट ही आमची जी प्रेग्नन्सी आसा पळय ती प्लॅन प्रेग्नन्सी ऑलमोस्ट अनएक्सपेक्टेडली हय अनएक्सपेक्टेड म्हळ्यार त्या ज्या म्हयन्याक आमकां कळ्ळें त्या म्हयन्याक आमकां एक्सपेक्टेड नाशिल्लें. ओके. बट ओके आमची प्लॅन प्रेग्नन्सी एक्चुली आमचो प्लॅन बी आशिल्लो आनी सगळीं जाणां विचारतालीं बीन. हांवें जेन्ना पयलीं आमचो 4th वेडिंग एनिवर्सरीचो व्हिडिओ शेअर केल्लो पळय ज्या दिसा आमी नॉर्थाक बी गेल्ले पळय न्हू तेन्ना
सगळ्याले वेडिंग एनिवर्सरीचे विशीस जे आसा पळय ते आशिल्ले, तेज्याहून चड कमेंट जे आशिल्ले पळय ते मागीर प्रेग्नन्सी रिलेटेड आशिल्ले. आतां 4 वर्सां जाली, आतां तुमी केन्ना प्लॅन करता, केन्ना कितें कशें करून. आनी सगळ्यांनी एनिवर्सरी वीश जी केल्या पळय न्हू तेन्ना तेज्या मुखार कंटिन्यू बी केल्ले सगळ्यांनी म्हळ्यार कमेंट्सान की आतां तुमी बेगीन प्लॅन करा, आमचे विशीस जे आसा पळय ते तुमच्या वांगडा आसा आनी वेट करनाका अशें तशें म्हणून. म्हळ्यार आमचो प्लॅन हो आशिल्लोच प्रेग्नन्सीचो आनी तुमचे ब्लेसिंग्स बी आशिल्ले, सो ताका लागून सगळें बेगीन बी जालें. थँक्यू सो मच. पयलीं म्हटल्यार तुमी ब्लेसिंग्स दिले म्हळ्यार प्रेग्नन्सी खातीर एंड ऑल, सो तेज्या खातीर बी तुमकां थँक्यू की तुमी म्हळ्यार अशें आसना की आमीच प्लॅन केले जावं सगळें केलें म्हणून जायना. जे कोण आमच्याहून व्हड आसा पळय न्हू, जावं ल्हान जावं व्हड, तेंचे ब्लेसिंग्स बी जे आसा पळय ते इम्पॉर्टंट आसता. सो तुमचे ब्लेसिंग्स बी आशिल्ले खूब जाणांले. आतां आमचे फॅमिलीचे एंड ऑल सगळ्यांचे आशिल्ले, बट तुमचे बी ब्लेसिंग्स जे आशिल्ले ते आशिल्ले. सो ताका लागून बी हो गूड न्यूज जो आसा पळय न्हू तो आमकां बेगीन मेळ्ळा आनी आमच्या वांगडा तुमकां बी बेगीन आयकुपाक मेळ्ळो. आतां तुमी म्हणटली की हय इतलो बरो गूड न्यूज आसा आनी इतलो टायम काडला आमकां दिवपाक काय म्हणून. जेन्ना पळय स्टार्टींग प्रेग्नन्सी आशिल्ली पळय न्हू तेन्ना म्हाका त्या दिसांनी बी हांव व्हिडियो करनाशिल्लें. म्हळ्यार अशें ना, फेबांक मदीं हांवें एक 15 दीस गॅप घेतलेलो. तेन्ना हांवें तुमकां सांगलें न्ही की मागीर तुमकां सांगता रिजन कितें तें हांवें व्हिडियो करूं नाशिल्लें म्हणून. तें रिजन जें आसा पळय न्हू तें हें न्ही, म्हटल्यार तेन्ना जें हांवें व्हिडियो करूं नाशिल्लें पळय न्हू तेन्ना प्रेग्नन्सीचें रिजन हें नाशिल्लें. ओके, म्हटल्यार तुमी आतां खूब जाणां म्हणटली तेन्ना हांवें ब्रेक घेतलेलो आनी तुमकां म्हटलेलें की मागीर तुमकां सांगता रिजन आनी थोड्या दिसान म्हणून. सो तें प्रेग्नन्सी रिलेटेड नाशिल्लें, तें दुसरें म्हळ्यार तें मागीर तुमकां हांव सांगता प्रेग्नन्सी जर्नी जी आसतली पळय तितून सांगता. बट तेन्ना पळय जेन्ना पळय आमकां प्रेग्नन्सीचो न्यूज मेळ्ळो पळय तेन्ना बी हांवें कंटिन्यू व्हिडियोज जे आसा पळय न्हू ते केले. म्हळ्यार कशें मदीं एक दोन दीस अशे गॅप पडटालेच व्हिडियो. आनी मागीर जसो टायम वचपाक लागलो पळय तशें चड गॅप जे आसा पळय न्हू ते व्हिडियोक पडपाक लागले. कित्याक की मेन म्हटल्यार म्हाका इतलो बेजार येतालो, फकत बेजार येतालो. अशें ना की त्रास जाता, लोकांक तशें करून स्टार्टींग त्रास जाता पळय न्हू, वॉमिटींग जाता आनी कितें जाता, म्हाका तशें कांय त्रास नाशिल्ले. बट म्हाका बेजार येतालो, फकत बेजार येतालो. म्हटल्यार कशें टायर्डनेस, फकत टायर्ड जातालें, कितें काम करपाक बेजार येतालो. मेन म्हटल्यार उलोवपाक बेजार येतालो म्हाका. कोणेंय फोन बी केलो न्ही म्हाका इतलो बेजार येतालो. तुमकां सांगता इवन मान फोन केल्यार सुद्दां हांव हेजे कडेन हाडून दितालें. इतलो म्हाका बेजार येतालो फोनार उलोवपाक. माक बी सांगतालें दिसा एकूचदां कॉल कर म्हणून. इतलो म्हाका बेजार येतालो उलोवपाक, तोंड उगडूपाक म्हाका बेजार येतालो. आनी फोन बी वाजलो न्ही असो करून फोन वाजलो की ना म्हागे तकली असली मस्तकाक मारताली. खरें म्हाका बेजार येतालो, काम करपाक बेजार येतालो, उलोवपाक बेजार येतालो, बसपाक बेजार, टीव्ही पळोवपाक बेजार, इवन मोबायल सुद्दां यूज करपाक म्हाका बेजार येतालो. फकत न्हिदोन रावपाचें इतलेंच म्हागेलें काम आशिल्लें. सो मागीर न्ही हा टायर्डनेस जसो वाडपाक लागलो पळय न्हू तसो म्हाका व्हिडियो बी करपाक बेजार येवपाक लागलो. म्हळ्यार कशें उलोवपाकूच बेजार येता, व्हिडियो आनी कशें करतले अशें म्हणून मागीर ते गॅप जे पडत गेले पळय ते गॅप मागीर तशेंच उरले. आनी इवन आतां सांगता खूब जाणांनी तेन्ना जे हांव व्हिडियो करताले तेन्ना म्हाका खरंच मारताली उलयताले. तेन्ना म्हाका खूब जाणां म्हणटाली तूं टायर्ड दिसता, तुका खरंच मारता, तूं प्रेग्नंट आसा काय म्हणून म्हाका खूब जाणां विचारताली बी. सो हय तेन्ना म्हाका खरंच मारताली. म्हणल्यार आनी उलोवपाक बी बेजार येतालें आनी खूब म्हळ्यार म्हाज्या फेसार कळटालें की हय हांव टायर्ड आसा अशें म्हणून. काम करून जावं कितें अशें हे त्रास जावन तशें टायर्ड नाशिल्लें, फकत बेश्टेच अशेंच नॉर्मली टायर्ड आसतालें. सो मागीर तें तशें कळपाक लागलें. प्रेग्नन्सी रिवील करनासतना कमेंटान हांवें हय हांव प्रेग्नंट आसा हें सांगप म्हणल्यार सारकें जायना न्ही अशें म्हणून मागीर बीन व्हिडियोज ते बी रिजन मेळ्ळे म्हाका एक आयते बसलेले कडेन. आनी मागीर व्हिडियोज जे आसा बीन अशें करून करप कमी जायत गेलें. बट खूब जाणांनी म्हाजे अशे सबस्क्रायबर्स आसा, फ्रेंड्स आसा, तशें करून खूब जाणांनी म्हाका हेजेर वॉट्सॅपार मॅसेज करतालीं, इन्स्टाचेर मॅसेजीस करतालीं. सो हांव मागीर जेन्ना पळय 3 months कंप्लीट जाले आनी व्हिडियोज म्हाजे खूब कमी जाली न्हू तेन्ना मागीर म्हाका मॅसेजीस येवपाक लागले पळय. तेन्ना मातशें हांवें सांगलें हेजे कडेन डिस्कस केलें आमी. तेन्ना डिस्कस करून मागीर सांगलें न्ही. सो बरें दिसना न्ही. पयलीं जेन्ना पळय फेबान हांवें ब्रेक घेतलेलो पळय तेन्ना हांव म्हणटालें ना मातसो प्रॉब्लम आसा मागीर व्हिडियोन रिवील करतलें अशें म्हणून. कित्याक की तो प्रॉब्लम आशिल्लो, हो प्रॉब्लम काय न्ही अशें म्हणून मागीर जेन्ना पळय विचारपाक लागले कितें जालें तूं बरें आसा अशें तशें लोक कन्सर्न करून मॅसेजीस बी करपाक लागले. ह्या दिसांनी सामकें म्हाका इन्स्टार मॅसेज, वॉट्सॅपार मॅसेज, हय ह्या दिसांनी खूब. पूण तेन्ना बी मॅसेजीस करताले न्ही. सो हांव मागीर सांगतालें. इवन म्हाजे एक सबस्क्रायबर आसा
ते थंय मेळ्ळे तेन्ना हांव 2 म्हयने बी जावन आशिल्ले तेन्ना ते मेळ्ळे सावड्ड्या वता आसतना तेन्ना ताका सांगलें हांवें की तें म्हाका विचारपा लागली तूं इतलें टायर्ड दिसता मागीर हांवें सांगलें म्हाका तेन्ना 2 म्हयने बी कंप्लीट जावन आशिल्ले दिसताले रे 2 म्हयने जावपाक येयल्ले सो म्हणल्यार कितें खबर आसा अशें फेस टू फेस मेळ्ळें न्ही तोंडार फोटींग उलोवप सारकें जायना आनी बरें बी दिसना न्ही आनी तोंडार बी झुप्प करून येतालें ना अशें आसा सो ताका लागून हांव व्हिडियो करना अशें म्हणून आनी मॅसेजीचेर बीन हांवें खूब जाणांक सांगलें की हय प्रेग्नेंट आसा म्हाजे कडेन जायना व्हिडियो करपाक म्हाका त्रास जाता अशें म्हणून आनी खुबशे अशे हे आशिल्ले म्हाजी फ्रेंड्स सुद्दां न्ही तांकां हांव मुद्दम जावन फोन करून बी सांगलां कित्याक की आतां पळय म्हाजी फर्स्ट प्रेग्नन्सी सो खुबश्यो अश्यो गोश्टी अनएक्सपेक्टेड घडटा जे म्हाका कळना कितें मातशें कितें त्रास जाले न्ही आमी दोगांय आसता सो ताका बी कांय खबर ना म्हाका बी कांय खबर ना गुगलाचेर जर कितें सर्च केलें युट्यूबार कितें सर्च केलें न्ही फकत एकूच आन्सर मेळटा कॉमन सिमटम तेच मेळटा नॉर्मल्स कितेंय सर्च केलें जाल्यार मागीर हांव कितें करतालें मागीर फ्रेंड्स बी जे आसा पळय न्हू तांकां हांव मॅसेज करतालें जावं फोन करतालें आनी विचारतालें म्हळ्यार जेंकां ऑलरेडी बेबी जाल्या जेंची ऑलरेडी डिलिव्हरी जाल्या पळय तांकां की म्हाका अशे त्रास जाता तुमकां जाताले काय म्हणून सो मागीर ती सांगताली की हय अशें जाता कॉमन ते इतले दीस म्हळ्यार तुका जातलें अशें तशें मागीर अशें कर तशें कर आतां पळय डॉक्टराक सांगलें डॉक्टर मेडिसीन दिता आनी डॉक्टर्स पसून आतां मेडिसिन्स चड सजेस्ट करना कितें तें आमी बेर करपाचें सो डॉक्टर दिवन मॅक्झिमम जर तुका खूब त्रास जाता जाल्यार मेडिसीन दिता बट थोडेशे अशे आमचे गांवठी उपाय आसा जे आमी घरा कडेन करपाक शकता न्ही सो मागीर हांव कितें अशें त्रास जाले जाल्यार माक फोन करप म्हाजी फ्रेंड्स आसा ताका फोन करताले नाल्यार रुपाक फोन करताले म्हळ्यार म्हाज्या भावाची बायल जी आसा पळय ताका फोन करताले मागीर ती म्हाका अशें कितें सांगताली गांवठी उपाय कितें अशें कर तशें कर अशें बसनाका तशें उठनाका पांये सुस्ता हें सुस्ता मागीर ती कितें वखद बिखद सांगताली सो ते म्हळ्यार ताका लागून न्ही अशें कितें विचारपाक बी लागून हांवें खुबशे म्हज्या फ्रेंड्साक बीन अशें करून मॅसेज कॉल करून सांगलें तेन्ना आसा इवन 3 months जावचे पयलीं आनी म्हाजे तर एक अशें फ्रेंड आशिल्लें जेका हांवें माक सुद्दां सांगूना तेन्ना सांगलें स्नेहा आमी सांगलें न्ही फस्टूच जेन्ना पळय ज्या दिसा आमकां कळ्ळी पळय न्हू प्रेग्नन्सी ज्या दिसा आमी टेस्ट केलो आमकां प्रेग्नन्सी कळ्ळी डॉक्टरा कडेन वचूना कांय वचूना घरा कडेन टेस्ट करता कळ्ळें पण तेन्ना फर्स्ट हांवें ताका फोन मारलो अशें आसा आतां कितें करूं अशें म्हणून डॉक्टर्स बीन अशें सजेस्ट मागीर ताणें एक म्हाका डॉक्टर सजेस्ट केलो तो डॉक्टर आमी आजून सुद्दां आतां पासून कंटिन्यू आसा आमगेलो सो म्हटल्यार कितें अशें ना की आतां 3 months आमी सांगतात हेजो अर्थ असो ना की सगळ्यांक कडेनच आमी लिपयता अशें ना थोडेशे लोक जे आसता पळय न्हू जेंकां आमकां सांगचेंच पडटा कित्याक की तूं जितलें लिपयतलें तितलें तुका कांय सोल्युशन मेळपाना तुका जर कितें सोल्युशन जाय जाल्यार डिस्कस हे 4 जाणां कडेन करपाकच पडटा न्ही सो ताका लागून अशें म्हणटा की व्हिडियो थ्रू सगळ्यांक सांगता म्हणून इवन म्हाजे सबस्क्रायबर्स सुद्दां आसा जेंकां ऑलमोस्ट 20 to 30% सबस्क्रायबर्स खबर आसा कित्याक इवन हांवेंच सांगलां की मॅसेज बी करताले तेन्ना की हय अशें आसा अशें म्हणून आतां 5 months म्हणटकीर न्ही खुबशे रिच्युअल्स बी खुबशे न्ही 1-2 रिच्युअल्स बी जे आसा पळय ते आमचे कंप्लीट जाल्ले आसा सो तेजे व्हिडियो बी जो आसा पळय तो हांवें ऑलरेडी शूट करून दवरला जो म्हाका तुमच्या वांगडा शेअर करपाचो आसा तोच व्हिडियो न्ही तेज्या वांगडा आनी एक अशे टोटल 4-5 व्हिडियोज आसा म्हाजे कडेन जे हांवें तुमच्या वांगडा शेअर करपा लागून शूट बी करून दवरला फक्त इतलेंच की जेन्ना म्हळ्यार प्रेग्नन्सी रिवील करना तेन्ना म्हळ्यार ते व्हिडियो दिवन कांय उपयोग नाशिल्ले न्ही सो पयली प्रेग्नन्सी जी आसा पळय ती रिवील करपाची आशिल्ली म्हाका आनी मागीर ते बॅक टू बॅक व्हिडियोज जे आसा पळय ते तुमच्या वांगडा शेअर करपाचे बट प्रेग्नन्सीज रिवील करपच इतलें डिफिकल्ट जातलें म्हाका खबर नाशिल्लें एक्चुअली आमी आतां डेली कॅमेरा फेस करता डेली व्लॉगिंग करता म्हणटकीर एक्चुअली म्हाज्या खातीर तरी इतलें डिफिकल्ट वचपाक हय तुजे खातीर डिफिकल्ट ओके अशें म्हणून तूं आतां हांगा येवन बसला काय उलयलें ना काय केलें ना हांवेंच सगळें सांगलां सो म्हाज्या खातीर इतलें डिफिकल्ट वयतलें हें हांवें चिंतू बी नाशिल्लें कमर दुखलें इतलें चिंतू बी नाशिल्लें बट तुमकां सांगता खरें म्हाका एक्चुअली मेन म्हटल्यार न्ही व्हिडियो असो सिंपल भशेन करपाचोच नाशिल्लो आनी जेन्ना पळय म्हाजे कडेन सिंपल भशेन करपाचेंच एकूच ऑप्शन उरलें पळय न्हू अशें करून बसोन तेन्ना म्हाका कितें करूं कितें सांगू कशें करूं हें चड डिफिकल्ट वचपा लागलें आतां आमी डेली रुटीन शेअर करता तें बी कितें हा चलता भलतना शूट करता तें ओके बट अशें करून बसून कशें सांगू कितें सांगू हें खूब डिफिकल्ट वचपा लागलें सो आतां हांवें म्हटल्यार शूट केला तुमच्या मेरेन हो व्हिडियो शेअर करता बट आतां तुमी आतां कशें
म्हणल्यार हेजेर रिएक्ट करतले कितें खबर ना. खूब जाणां म्हणटली हय आमकां पयलीं सावन सांगूं ना अशें तशें, बट हांवें रिजन बी सांगलें कित्याक सांगूं ना तें. अशें ना की म्हाका तुमचे कडेन लिपोवपाक जाय आसलें जावं तुमकां सांगपाचें नासलें, अशें कांय ना. सांगपाचें आसलें 4 म्हयन्याचेर म्हाका सांगपाचें आसलें, म्हणजे 4 म्हयने कंप्लीट जाता अशें सांगपाचें आसलें. बट तेन्नासून हो 5व्या म्हयन्यार पावलें कित्याक लागून तें बी तुमच्या वांगडा हांवें शेअर केलें. सो आतां तुमच्या वांगडा हांवें शेअर केलां हेज्या पयलीं जे कितें रिच्युअल्स जाले आमचे फंक्शन्स जालीं, म्हणल्यार 5व्या म्हयन्यार बी जे कितें फंक्शन्स करता पळय ते सगळें हांवें तुमच्या खातीर शूट करून दवरलां. म्हाका जर तुमचे कडेन लिपोवपाचेंच असलें न्ही हांव तें सगळें कांय शूट करपा नासलें. जस्ट एक्चुली न्ही म्हाका ते सगळे म्हटल्यार प्रेग्नन्सी रिवील करून मागीर ती सगळी फंक्शन्स बी जे कितें आहा पळय ते डेली जशें आमी करता पळय तशें शेअर करपाचें आसलें. बट तें पॉसिबल न जाल्ल्या कारणान मागीर अशें करून तें शूट करून म्हाका दवरुपाक पडलें. सो आतां म्हटल्यार एकदाचें एनी हांव प्रेग्नन्सी रिवील करया कित्याक की टायम खूब वचत आसा. मागीर जर 6-7 म्हयने बी जाले न्हू तुमी सगळीं जाणां आनी बोवाळ मारतली म्हटलें की हय आतां इतलें लेट सांगपा रावल्या का म्हणून. सो तुमच्या मायंडान आतां न्ही खुबशे क्वेशन्स बी जे आसा पळय ते येयल्ले आसतले की हांवें जितलें म्हाका अशें सांगपाचें दिसलें तितलें हांवें सांगलें. तुमच्या मायंडान बी खूब कितें क्वेशन येतले, तुमी खूब जाणां कमेंट बी करतले. सो ते कमेंट्स बी जे कितें आसता पळय तुमचे जे कितें क्वेरीज बी आसतले पळय ते हांव नेक्स्ट व्हिडिओ जो करतलो पळय न्हू म्हटल्यार प्रेग्नन्सीची जर्नी म्हाजी जी आसा पळय तितून मागीर सगळे जे आसा पळय न्हू ते तुमच्या क्वेशनाचे आन्सर्स बी करतले. म्हाका खबर आसा तुमचे खूब जाणांचे खूब तरेचे क्वेशन्स आसतले, अशे क्वेशन्स आसतले जे हांवें इमॅजीन बी केन्ना करूं ना तशे बी क्वेशन्स आसतले. ते बी क्वेशन्स जे आसा पळय न्हू ते हांव मागीर प्रेग्नन्सी जर्नी जे आसा पळय न्हू तेन्ना आन्सर करतले. आनी खुबशे कितें प्रेग्नन्सी रिलेटेड आसा म्हाकाय बी सांगपाचें ते बी हांव प्रेग्नन्सी जर्नी जे आसा पळय तितून शेअर करतलें कित्याक की व्हिडिओ मागीर खूब लेंथी जाता न्ही अशें म्हणून म्हटलें फक्त प्रेग्नन्सी रिवील करपाचें आनी प्रेग्नन्सी कित्याक लागून लेट रिवील केलें इतलेंच तुमकां एक्सप्लेनेशन दिवपाचें. आतां प्रेग्नन्सीन कॉमन सिम्पटम्स हे आसतात. खूब जाणांक हांवें अशें बी सांगलां की बरें ना त्रास जाता बी अशें म्हणून आला. आतां हांवें व्हिडिओचेर जर म्हटलें न्ही म्हाका कांय त्रास नासले मागीर म्हणटलें हांव फोट सांगतलें म्हणून. त्रास हे आसताच, त्रास हे जाताले, बट कशें जे कितें कॉमन सिम्पटम प्रेग्नन्सीन आसता पळय ते कॉमन सिम्पटम हे सगळ्यांक आसा ते जाताच. ताका त्रास जाता आनी म्हाका खूब त्रास जाला अशें म्हणून उपयोग ना, बट ओके. आनी कितें आसता आतां फर्स्ट प्रेग्नन्सी बी म्हणटकीर मातशे एक्स्ट्रा त्रास जे आसा पळय ते जाताच. सो ताका लागून बीन डिले जालो, म्हागेलें रिजन बी वेगळेंच आशिल्लें डिले करपाचें. सो ओके, बट हितून भितर सुद्दां न्ही म्हाका खूब जाणांनी सपोर्ट केलो. म्हणल्यार कशें आतां कोणें आतां मॅसेज केली की हांव सांगतालें की ना, म्हळ्यार जांकां खबर आसा प्रेग्नंट आसा म्हणून ती मागीर म्हाका अशें करून ना कितें जालें तूं कशें आसा व्हिडियोज ना अशें तशें म्हणून मॅसेज करतालीं. तेन्ना हांव सांगतालें तेन्ना ती म्हाका सांगताली हय अशें जातालें असो उपाय कर तसो उपाय कर. खूब जाणांनी म्हाका खुबशे अशे भशेन उपाय सांगले अशें हें करप तें करप अशें करपाक जाय तशें करपाक जाय सांगलें. सो जेन्ना म्हटल्यार हांव तुमकां सांगना की हांव प्रेग्नंट आसा तेन्ना मागीर तुमी म्हाका उपाय सांगपाक शकना न्ही. सो तांकां बी मेन म्हटल्यार थँक्यू की खूब जाणांनी म्हाका खूब भशेन उपाय सांगले. आनी मेन म्हळ्यार कितें आतां म्हाका बी कांय खबर आसना हेका बी कांय खबर ना. जेन्ना म्हळ्यार मुखाल्ल्या मनशाक मुद्दाम जावन विचारना पळय न्हू तेन्ना म्हळ्यार कळना. सो आतां कितें आसतलें थोडेच मनशांक खबर आशिल्लें आनी थोड्या जाणांक हांव कितें विचारूं शकतालें. आतां म्हजे कडेन तुमी इतली सगळी यूट्यूब फॅमिली आसा न्ही, आतां कितें जालें जाल्यार हांव तुमकां विचारपाक शकता. आनी खुबशे अशे एक्सपिरियन्स मनीस बीन आसा म्हळ्यार अशें करून जेणी खुबशे अशें करून डिलिव्हरीज पळयल्या, खुबशे अशे तांकां एक्सपिरियन्स आसा असले बाबतींत. सो अशें बीन म्हाजे खुबशे यूट्यूब फॅमिली आसा ते कितें जालें न्ही जाल्यार तुमी बी म्हाका सांगतली न्ही. सो आतां आनी चड भिवपाची गरज ना. कितें जालें तुमकां एक म्हळ्यार व्हिडियो थ्रू कितें विचारल्यार तुमी सांगतली. सो आतां हेजे मुखार तुमकां सगळें रुटीन बिटीन जें कितें आसा तें सगळें पळोवपाक मेळटलें. सो स्टे ट्यून. म्हाजी आतां मुखाल्ली प्रेग्नन्सी जर्नी बी जी आसा पळय ती पळोवपाक तुमचे खुबशे क्वेशन्स बी आसा पळय न्हू ते आतां आन्सर करतले. आनी मेन म्हटल्यार आतां हे व्हिडिओ फाटल्यान जेन्ना आमी आतां आमची प्रेग्नन्सी रिवील केल्या पळय तुमी खूब जाणां आतां कॉंग्रेच्युलेट म्हणटलीं, कॉंग्रेच्युलेशन्स करतलीं. सो ताका लागून इन एडवान्स तुमकां सगळ्यांक थँक्यू. थँक्यू सो मच. म्हटल्यार आतां रिप्लाय करतलेंच हांव कमेंट्सांक अशें ना की आतां तुमकां म्हणलां म्हणून मागीर हें करपाना. बट एडवान्स म्हाका खबर आसा तुमी सगळीं जाणां कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटलीं म्हणून कमेंट्स करतलीं, मॅसेजीस करतलीं, फोन येतले. सो ताका लागून तुमकां सगळ्यांक पयलीं थँक्यू मनांतल्यान.
ओके सो जस्ट काय ना म्हाका इतलेंच म्हाजी प्रेग्नन्सी जी आसा पळय ती रिवील करपाची आशिल्ली अशें भशेन न्ही बट चल कशें जावं एटलिस्ट फायनली रिवील केली तरी अशी जावं तशी सो तुमी आतां मेन म्हटल्यार तुमचे ब्लेसिंग्स आनी कांय नाका आनी जे कितें अशें करून हांवें जर कितें क्वेश्चन केलो म्हाका कितें जर अशें म्हळ्यार प्रॉब्लम जाल्यार तुमकां विचारल्यार तुमी मातशें म्हाका तुमकां खबर आसा जाल्यार रिप्लाय करा बेगिना बेगीन सो म्हाका बी तितलें हेल्पफूल जातलें आनी तुमचे ब्लेसिंग्स आनी कांय नाका म्हाका इतलेंच न्ही रे ओके सो चलो आयचो हो व्हिडिओ इतलोच आतां मुखार परत मेळया अशेंच आनी नवीन अशेंच न्ही व्लॉगिंग डेली व्लॉगिंग ओके सो चलो तर आयचो हो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां फाल्यां अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयात चॅनलाचे नवे आसा जाल्यार चॅनल लायक शेअर सबस्क्रायब करपाक विसरनाका ओके चलो बाय बाय फाल्यां मेळया आतां ओके